आयज आमची स्टेट कार्यकारिणी ताजेर आयज इलेक्शन आमचे ठराव पास जाल्ले आसात. पॉलिटिकल पास जाले, बाकीचे कृषी विशयी रेग्युलेशन पास जाल्ले आसात. आनी हाजे विशयी उलयता आसतना हांवूय उलयल्लो, बाकीचे उलयले. खऱ्या अर्थान पार्टीन केल्लें काम कार्य खऱ्या अर्थान ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक कोविड महामारी भितर एकमेव पक्षाने खऱ्या अर्थाने काम केलं ते आमचे भाजप पक्ष आसा. आनी त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारांनी बऱ्यापैकी काम केलं. ताका लागून तर आयज आमकां अशे पद्दतीन इतले ह्या महामारींतल्यान आमी भायर सरपाक शकले आसात. तेन्ना ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक किंवा कृषी क्षेत्राक सुद्दां आनी क्रांती अशी घडून येवपाचें काम आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टरांनी केल्लें आसा. त्याच बरोबर गोंयांत सुद्दां आमी अनेक कृषी क्षेत्रांत भरीव कामगिरी केल्ली आसा. अशें अनेक रेग्युलेशन हांगा हे जाल्ले आसात. आज कोविड महामारी भितर लोक जे गेले तेंचे खातीर तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करप अशें जाल्लें आसा. अशें अनेक कार्यक्रम हे जाल्ले आसा. तांकां उलयता आसतना खऱ्या अर्थांनी पार्टीन केल्लें कार्य तशेंच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारांनी केल्लें कार्य हाजे बद्दल प्रशंसा करपाचें हें एक उलोवप म्हाकाय आशिल्लें आनी हांवें तेजें उलोवप केल्लें आनी बाकीचे अनेक वक्त्यांनी आमचे उलय केल्ले आसा. आनी खरेंच एक कार्य तशें केल्लें आसा. सरकारांनी कार्य केल्लें आसा आनी आमच्या पार्टीनी कार्य केल्लें आसा. बाकीचे इतर पक्ष जे आसा अनेक पक्ष आसात फक्त कोविडाच्या महामारी भितर तितूंत फक्त टिका करपाचे पयलीं कांय केलें ना. फक्त टिका करीत रावले. पूण आयज आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारांनी टिका उत्सव करून म्हणटा अशें वॅक्सीन लोकांक घेवपाक लोकांक भायर काडले. अशे पद्दतीन आज पक्षान आमचें काम केल्लें आसा. ओके. तुमी सावथा भितर तुमचो रोल कितलो इम्पॉर्टंट आसतलो बीजेपी खातीर आनी तुमचें कितें एनालिसीस आसा? जे पक्ष आमकां काम दितले तें काम करप प्रामाणीकपणान करप अशें म्हणजे पयलीं पासून आसा. आतां सुद्दां जे पक्ष म्हाका काम सोंपयतले खंयच्याय मतदार कितेंय कसलें काम सोंपयतले पार्टीचें कार्य म्हणून आमचे निस्वार्थपणान करप आसतलें. हांव अशेंच म्हणजे आसा आज पर्यंत जे कितें पार्टी सोंपयता तें काम करप. काँग्रेसकडून जे आमदार भाजपमध्ये आले त्यांच्या विरोधात जनमत तयार होतं त्याचा सामना कसा करणार तुम्ही त्याच्यावर चर्चा झाली का? हे सगळे जे कितें आसा न्ही हे विरोधी पक्षाच्या लोकांनी केल्ली अफवा आसा. प्रत्यक्षात जेन्ना आमी पळयलात जेन्ना जिल्ल्याच्या इलेक्शनाच्या पयलीं अशेंच आसलें, म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शना पयलीं अशेंच आसलें वातावरण थंय आसलें की सरकारा बरोबर लोक ना म्हणून. पूण जेन्ना इलेक्शनाक गेले फिल्डार गेले तेन्ना म्हाका लोकांनी कौल कोणा सायडीन दिवपाचो दिलो. जेन्ना नगर म्हणजे आमच्या जिल्ला टायमारूय आमच्या कौल भाजपाक दिल्लो आसा आनी कौन्सिलाच्या इलेक्शनाकूय कौल भाजपाक दिल्लो आसा. आतां एक परत विधानसभेच्या इलेक्शनाक परत हे लोक अशें करपाक लागलात विरोधक की काय ना अशें ना तशें ना विरोध आसा. पूण प्रत्यक्षात जेन्ना लोकांच्या हाती आसता लोक ठरयता कोणा मतदान करप ते लोक निश्चितच भाजपाक मतदान करता. हाज्या पयलीं केला आनी आमच्या फुडाराक कसं मतदारांची साथ मिळेल असं वाटतंय का यावेळी तुमच्या? सो बाबू तुमी न्हू 10 आमदारांक घेवन येयल्ले काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन सो 10 वांगडा तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणटा आनी बीजेपीन आसतले फुडले फावट 10 आमदार आतां वेगळे अशें म्हणजे 10 आमदार जेन्ना भाजपाक प्रवेश केला 10 आमदार सरकार म्हणजे सरकाराचे घटक जाल्ले आसात. आतां 10 आमदार वेगळे म्हणनात. 27 आमदार आमी एकठांय आसात. आतां 10चो प्रश्न ना हांगा. बाबू दे सॅटिस्फाईड ना.